म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पावलूक देवान निवडलो, ताका शिकयलो, ताका पाठयलो, ताचे बरोबर तो उलयलो आनी हें सगळें केल्या उपरांत ताका सांगता तो हांव तुजे बरोबर आसा. ह्या शारांत लोक आसा ते म्हजें आयकतले, पूण आनिकूय लोक आसा तो तुमचेर आड वेतले. तुमी तेन्नाय भियेवं नाका, हांव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. अशें आमी पावलीच्या जिवितान पळयता आनी आमच्याय जिवितान तो हेच परी आमकां आपयता, घडून हाडटा, थंयसर मागीर धाडटा. तो आमकां सगळें दाखयता, उलोवंक कितें म्हणूंक जाय तें सांगता. तें उलयल्या उपरांत ताचो परिणाम बरो जाता आनी बाकीची वायट म्हणून तांचेर आमचेर आड वेतात. तर हे परी जालें म्हणटच आमी जेजूचें सगळें तो म्हणटा तुमी पिरंगोतल्यात, तुमी खोंती बरी जातल्यात, पूण तें सगळें पास जातलें. तुमी म्हज्या एकवटांत रावात, बाकीचें सगळें हांव पळयतलो. कित्याक अशें जावंकूच जाय, कित्याक ही चाल ह्या प्रमाणें सगळें घडटा. जेजूच्या जिवितान आमी पळयल्यार तशेंच जालें. तो देवाचो पूत, सगळे सृश्टीचो रचणार आनी धोनी, आनी ताका आमी हेच भाशेन वागयलो. पूण तो शांतपणी सगळें सोंसून बापाक ओपून तातूंतलो भायर सरलो, पुनर्जीवन जालो आनी हेच परी आमी जातले. जाता आमकांय तोच अणभव मेळ्ळलो आसा आनी जिविताचो अणभव आमकां घडल्या उपरांत आमी त्या प्रमाणे देवाक वळखूंक लागता. त्यो कितलो व्हडलो आनी काय बरें ताणें सगळें रचलेलें आसा. तो ताचेर विस्वास धरीत तर आमकां बऱ्याक पडटा. तर हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक घडोवन येवच्याक आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर ताका सदांच आजीर जावंक जाय. आमी तर ताचे सुरशिली वचत जाल्यार मागीर आपलेपणांत पडटा आनी संवसारी वस्तू आमकां मागीर नाडटात आनी तातूंत आमी पडले म्हणटच आमचें जिवीत मागीर त्या संवसारी पद्दतींनी घडोवन येता. थंयसर आमकां खुशालकाय मेळना. पूण हें सगळें संवसारीक जें आमचें सगळें घडटा तें आमी ताची सरशीं हाडलें की ना तें मागीर बदलता आनी ताचे वाटेन आमी चलोंक लागता. कित्याक ताचें सोत आमकां कितें पळय तें कळयता. सोत म्हणचें जेजूक आमी अणभवता आनी ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक अदीक उगडापें जाता, उजवाडाक येता आनी आमी खुशालकायेन, शांतीन आनी मोगान जियोंक लागता. तर हे भाशेन घडोवन येवच्याक थोडो वेळ आमी आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे भितर कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन आमकां सगळें ताचें बरेंपण फावो करता. पूण तें फावो जावच्याक आमचे भितर ज्यो आडखळी आसात, आमची चिंतनां, भावना, चाल जी संवसारी आनी आपलेपणाची आसा ती सगळी आमी ताचे सरशीं दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान ती भायर काडया आनी आमकां तातूंतली सुटका दितलो तोच. आमच्यान तातूंतली सुटका घेवंक जायना, कित्याक देंवचां तातूंत आसा आनी आपलेपण आमचें आसा. ही खालतीकायेन आमी ताका दिलें की ना मागीर आमी ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जावंक लागता. आनी जशे भाशेन आमी ताचे कुडीचे खेरीत किरकोळ सादें जावंक जाय ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडटा आनी आमी ताका सहकार करूंक लागता आनी बापाक महिमा हे भाशेन हाडटा. आमेन.